त्या खातीर जी फायल स्टेट इलेक्शन कमिशना कडेन धाडपाची आशिल्ली ती मुख्यमंत्र्या कडेन फायल आसा आनी ती फायल मुख्यमंत्र्यान बीजेपीच्या हेडक्वॉर्टरांत धाडल्या. म्हणजे बीजेपीक हेडक्वॉर्टरांत ती फायल वचपाक शकत ना, ती फायल स्टेट इलेक्शन कमिशनाक वचपाक जाय. सो स्टेट इलेक्शनाचें काम आयज बीजेपीचे हेडक्वॉर्टर करता. म्हणजे खंयची खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व दवरप हें काम बीजेपीचे हेडक्वॉर्टर्स करता. पणजे जे बीजेपीचे ऑफिस आसा ही फायल थंय आसा सद्या म्हाजे म्हायती प्रमाणे. इलेक्शन प्रोसेस डेट डिक्लेअर करप साकून काउंटिंग रिजल्ट जायसर हे सगळे प्रोसेस आसता ते स्टेट इलेक्शन कमिशनान करप आसता, including declaration of date. What government has done is illegal. Government has no power to conduct these elections. विरोधी पक्ष काँग्रेसीक सध्या विरोधकांचे कांयच खरेपण दिसना. विरोधात आसा तितलो तेप खंय वापर करून घेवपाचो. जे जे कोण तात्पुरते सरकाराच्या विरोधात आसा ते तात्पुरते जे सरकाराचे विरोधी आसा त्यांचो फायदो फ्लोर मॅनेजमेंटाक घेवप हो CLP लिडराचें काम. पूण आमी सांगपाक शकना की परमनंटली ते ओपोजिशन उरतले. जांकां मिनिस्ट्री मेळटली ते परत सरकारा बरोबर उरतले, जांकां मिनिस्ट्री मेळपाना ते सरकारा विरोधात उरतले. सो तो कितले काळ उरतले आनी कितले काळ आसतले ते आमी सांगपाक शकना. त्या खातीर पार्टी आमी तेंचे बरोबर कोणा बरोबर अलायन्स करना. पूण अवर CLP लिडर इज कंप्लिटली फ्री, टोटली फ्री फ्लोर मॅनेजमेंट. कित्याक जे थोडे टेम्पररी ओपोजिशन असतात, थोडे परमनंटली असतात. पूण जेन्ना जेन्ना जे ओपोजिशनाक जे असतात त्याचो फायदो आमी काँग्रेस पक्ष डेफिनेटली घेतले. सी फेरर संघटनेचो संस्थापक वांगडी डिक्सन वाज कांय जाणांक घेवन काँग्रेसीत गेला. So my first aim is to join Congress, give a helping hand for Congress not only in Benali, all over Goa. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.